विसव उपरांत तुमकां येवकार। माहिती हक्क कायद्यांत भरपूर ताक आसा। जनतेन ताचो पुराय वापर करचो अशें माहिती हक्क कायद्या खातीर वावुरपी विनिता देशमुखान उलोवन दाखयलें। भारत स्वाभिमान ट्रस्टान इंडिया अगेन्स्ट करप्शनाच्या जोड पालवान दिवचले घेतिल्ल्या एका कार्यशाळेंत मुखेल उलोवपी म्हणून देशमुख उलयताली। भारत स्वाभिमान आणि इंडिया अगेन्स्ट करप्शनान दिवचलच्या दीनदयाळ सभाघरांत माहिती हक्क कायद्या विशीं लोकांक मार्गदर्शन कार्यशाळा घडोवन हाडिल्ली। प्राचार्य अरुण साखरदंडे, कला आणि संस्कृती संचालक प्रसाद लोलयेकार आणि हेर ह्या कार्यशाळेक आशिल्ले। माहिती हक्क कायद्याचो प्रसार करपाक सगळ्या लोकांनी हातभार लावंक जाय अशी सुचोवणी देशमुखान केली। कायदा चांगला आहे, पण तो कायदा जास्त पॉवरफुल करायला आपल्या सगळ्यांचा सहभाग पाहिजे। म्हणजे असं नाही की फक्त एक ॲडव्होकेट सतीश सोनक ह्या गोव्यामध्ये त्यांनीच सगळं रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली की चला माहितीचा अधिकार पुढं करू, पण असे 10,000 सतीश सोनक पाहिजेत आपल्या गोवामध्ये। दिवचलच्यान आमचो खबराकार उदय परब। आता पळोवया खेळामळावयल्यो खबरो। रग्बी खेळगडे तयार करपा खातीर गोंय रग्बी फुटबॉल संघटना पावलां उखलूंक लागल्या। शाळांनी वचून भुरग्यांक रग्बी धाडपाची येवजण ह्या संघटनेन आंखल्या। रग्बीचे जाणकार ह्या भुरग्यांक रग्बीचे खेळतंत्र शिकोवन खेळपाक तयार करतले। बिरेस्तारा हे संघटनेन ताळगांवां आपले ऑफिस उगडलां। हांगा रग्बी खेळाची पुराय म्हायती लोकांक मेळटली। संघटनेचे अध्यक्ष अनीश केणीन फुडाराचें नियोजन सांगलें। GRF is earmarked schools. With earmarked schools, we are planning it in a way. For example, the first step was the office. Okay, the second step, side by side, is we're working on the ground. I'm sure you must have heard by now that we've ordered for mud, we've ordered for grass, we've ordered for people to come in and level the ground. You know, get the ground to a rugby playing level because it has to be soft. So simultaneously, in the middle of all of this, till the ground is ready from now on, we've earmarked some schools, and we're going to be going. Sandeep's officially part of our team now. So we have about 8 or 9 people who really know the sport. Yeah, who will be going to schools and spreading the word. Prospective kids will be called here for the training. Okay, so you'll have a very structured plan. Very structured plan in place. Yeah, we're going about it in a very planned manner. I put it that way because we don't want to go off track. We want to only stick to the plan that we're forming because, as I said, it's a new sport. The word has to spread. The glamour is existing. It's more than getting people to watch it. We want people to play it. Yeah, and once people start playing it, the location is very central of our office and of our ground, so people are going to come and play the game for sure. And GRF is all geared up for the nationals? Totally. So the national and international post that. ताळगांवच्यान आमचो खेळां खबराकार निखिल परेरा आनी चलचित्र खबराकार शान। फाटलीं कितलींशींच वर्सां सुवात नाशिल्ल्यान कामकाज बंद पडपाक आयिल्ल्या बिचोली असोसिएशन ऑफ फुटबॉल फॅन्स ह्या संघटनेक नवो जागो मेळिल्ल्यान बरे दीस आयल्यात। शेनवारा संघटनेच्या नव्या वास्तूचें उक्तावण जातलें। 1970 ह्या संघटनेची स्थापणूक जाल्ली। बिचोले असोसिएशन ऑफ फुटबॉल फॅन्स ही संघटना 1970 सावन आसा। संघटनेची कचेरी आशिल्ली बिल्डिंग मोडिल्ल्यान क्लबाक कांय वर्सां स्वताची सुवात नाशिल्ली। कामकाजा खातीर सुवात नाशिल्ल्यान ही संघटना सामकी संपाक पाविल्ली। आता संघटनेक नवी सुवात मेळ्ळ्या। शेनवारा तांच्या नव्या वास्तूचें उक्तावण जातलें। क्लबाक आतां बरे दीस आयिल्ल्यान दिवचलच्या क्रिकेट आनी फुटबॉल मोग्यांक उर्बा मेळटली अशें आदलो आमदार राजेश पाटणेकारान सांगलें। आणि जेन्ना म्हाका दिसता प्रिमाईज जेन्ना बंद पडली किंवा जेन्ना ही बिल्डींग मोडली गेली तेन्नाच्यान क्लबाक प्रिमायजीस ना जाली। जे स्पोर्ट्समॅन जे आसले बाफ क्लबाचे म्हणा आमचे बिचोली क्लबाचे म्हणा यांचे एकामेकाक मेळप कठीण जावपाक लागले। एक सुवर्ण युग परतो येयल्लो आसा की ज्या हितून आयज प्रिमाईज आमकां आमी जेन्ना परत वयतले परत तेन्ना परत हे दोनूय क्लब जे आसा हे दिवचलचे डिचोली आनी बाफ क्लब हांकां दीस बरे येतले। उक्तावणा निमतान साळगांवकर क्लब आनी सांगोळडा क्लबा मदीं एक इश्टागतीची फुटबॉल मॅच जातली। फुटबॉल गेम एक आसा दवरल्या साळगांवकर स्पोर्ट्स क्लब वर्सीस सांगोळडा आल्वारीस ब्रदर्स सांगोळडा वेटरन्स फुटबॉल दवरल्या। ताच्या नंतर हांगा ह्या म्युनिसिपालिटी हॉलान ताचें इनॉग्रेशन फंक्शन जातलें। दिवचलच्यान आमचो खबराकार उदय परब। आनी इतल्यान हें खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट मिडिया। नमस्कार।